प्रश्न असो आसा की आता केन्नाय कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो आसा आणि आमचे जे मुद्दे असले त्या मुद्द्याचेर आमकां अजून कांयच सोल्युशन म्हणटा कॉन्क्रीट अशें आन्सर आमकां कांयच मेळूना। सगळे कडल्यान आमकां म्हणटा की तुमचें काम जातलें, पॉझिटीव आसा, सगळें जालां, पूण कितें जालां आनी कितें ना तें आमकां कांयच खबर ना। आमचो जो डिमांड आशिल्लो जे सॅलरीन वाड जावंक जाय, फूल 11 म्हणजे वर्सभराची सॅलरी मेळोंक जाय, लीव मेळपाक जाय, बाकीची इन्शुरन्स जे कवर आसा म्हणजे सेक्युरिटी आसा लायफाक जी ना तांकां मेळना तें मेळपाक जाय, हे आमचे मुद्दे आसले। आतां ते खंयच्या मुद्द्याचेर आमकां पॉझिटीव आसा आनी कितें थंय जालां हें आमकां कांयच कळना। म्हणून फायनली आमकां आतां हे प्रेस घेवची पडली की हितूंतल्यान आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं आमचो इश्यू आसा तो क्लियर जावपाक जाय। कित्याक सरकारान तशें एश्युरन्स दिल्लें, सत्तेर येवच्या पयलीं बीजेपी सरकारान सांगलेलें की तुमी आमकां सपोर्ट करा, तुमचें काम सत्तेर आयल्या बरोबर आमी बालरथाचो इश्यू आसा तो कितें आसा सॉर्ट आवट करतले। पूण आतां 5 वर्सां गेली हेजे वयल्यान आनी आजून आमकां सोल्युशन मेळना। दुसरो प्रमुख मुद्दो आसा म्हणजे आमचे कितलेशेच बालरथाचे जे ड्रायव्हर आनी एटेंडंट आसा तांकां खुबश्या स्कुलांनी आजून पर्यंत हॅरेसमेंट तेंचें चालू आसा। खुबश्या स्कुलांनी तेंच्या कडल्यान इन रायटींग सुद्दां घेतला की तुमी अशें करचें ना, आमी हें करचें ना आनी सांगता ते ड्युटी करतले अशें करून हॅरेसमेंट तांकां करता। एक्चुअली कशें आसा हे बालरथ ही पॉलिसी जावपाक जाय आनी तेजेर डिपार्टमेंटांतल्यान तेंचें सगळें कितें आसा पळय तांकां आर तेजें फॉर्म जावपाक जाय, तें जाल्लें ना। हांगा कशें जालां हे बालरथाचे कामगार आसा ते एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा आमकां लागना, मॅनेजमेंट म्हणटा आमकां लागना आनी मागीर हेंचे अशें जेन्ना पाळी येता हेंचेर जेन्ना सोल्युशन काडपाची वेळ येता तेन्ना कोणी काडपाचें हो मुद्दो आसा। तेंच्या प्रश्नाक कोणी सोल्युशन दिवपाचें नाजाल्यार आमकां एक डिसिजन घेवचें पडटलें की सरकारान ह्या भाजप सरकारान जर हेजेर सोल्युशन दिवंक ना जाल्यार आतां इलेक्शन येता आनी ओबियसली कामगारांचो असो निर्णय जातलो की मागीर सरकार ते सांगता आतां की आमी तुमकां निवडून येतकूच पळोवया अशें बी कितें तर तेंची हें आसा, थोडे कडेन